इजायासाक भुरगो जल्मता. Chapter 8. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, एक व्हडली फळी घे आनी तिचेर सादे लेखणेन अशें बरय. माहेर शालाल हाशबाज. मागीर उरियास यादनीक आनी जेबेरेकियाचो पूत झेकार्या ह्या विस्वाशी साक्षीदारांक सोदून म्हजेशीं घेवन ये. मागीर हांव प्रवादिनीशीं गेलों. ती गोरपेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, माहेर शालाल हाशबाज अशें ताका नांव दवर, कारण ह्या भुरग्याक पाय ओ माय म्हणूंक येवचे आदीं दमास्कीची गिरेस्तकाय आनी सामारियेचो लुटीचो माल आसिरियेच्या राजा फुडें उबारून व्हरतले. शिलोआ आनी युफ्रेतीस. म्हजे लागीं नव्यान उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, हो लोक शिलोआचीं शांतायेन व्हांवतीं उदकां लेखिनान देखून आनी राजोना मुखार आनी रेमालियाच्या पुता मुखार कडकडटा देखून परमेस्पोर नदीचीं बलिश्ट आनी उफाळ उदकां म्हणजे आसिरियेच्या राजाक आनी ताच्या सगळ्या तेजवंत दळबाराक आनी ताचें सगळें वैभव तुमचे आड उपरासायतलो. आनी ती आपल्या पोटांतली उठून बरोन ओडटली आनी आपल्यो दोडो मोडून उडयतली. ती जुडा प्रांतांत हाडून सगळें बुडयतली आनी उपोट भरोन चोडटली. सगळ्याक पर्यान गोळ्याक पर्यान पावतली तिचे पाकटे इमानुएला तुज्या देसाचेर शेकानशेक विस्तारतले. आयकात पोरजानो, तुमचो जातलो चुरो. कान दियात पयशिल्ल्या राष्ट्रांनो, तुमी जाय तितली झुजाची तयारी करात. तरी तुमचो चुरो जातलो आनी जातलोच. जाय तितल्यो मसलोती करात. सगल्यो फिस्कट्टोन वेतल्यो. धमकावण्यो तुमच्यो परगट करात. त्यो घडोन येवच्योच नात, कारण देव आमच्या सांगाता आसा. इजायासाचें कार्य. आपल्या हातान घट धरून हो लोक दोत्ता ती वाट सोदूंक सर्वेस्परान म्हाका शिडकायलो. ताणें म्हणलें, हो लोक बोंद म्हणटा ताका तूं बोंद म्हणूं नाका. तो भियेता ताका तूं भिवूं नाका. ताचें कसलेंच भेन धरूं नाका. एकलोच सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर पवित्र म्हूण मानून घे. ताचें एकल्याचेंच भेन धरचें, फकत ताचे मुखार कांपून रावचें. तोच पवित्र स्थान जातलो आनी मनशां आडलून पडटात तसलो फातर. इस्रायलाचीं दोनूय घरांनी सकला उडयता तसलें खडप. जेरुजाल्यांत रावतल्यांक एक फास आनी मानस. ताका आडलून जायतीं जाणां खाला पडटलीं. आपटोन मोडोन वेतलीं, फासाक सांपडटलीं आनी कोयदी जातलीं. ही गवायकी बांदून उरून दी. म्हज्या शिंसांच्या काळजांत हो उपदेश शिक्को मारून आसून दी. जाकोबाच्या घराण्यांत हांव सर्वेस्पर आपलें तोंड वळून लिपयता, तरी ताची वाट हांव पळयत आसां. ताचेर हांव विस्वास ठेवतां. पळयात, आमी हांगा आसां, हांव आनी म्हजीं भुरगीं सर्वेस्परान म्हाका दिल्यांत तीं. सियोन दोंगरार ठिकाण करून रावतल्या सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्यांक दिल्लीं खुणां आनी ओचोऱ्यां आमी. तीं तुमकां म्हणटलीं, भुतांक आनी मंत्रां सुरसुरतल्या घाड्यांक विचारूंक वचात.
खंयचोय लोक आपल्या देवांक विचारूंक वेतलोच आनी जिव्यां खातीर मेल्ल्यांक विचारूंक वेतलो. उपदेश आनी गोवायकी आपणाक मेळचे खातीर दुबावा विरेत तीं अशें उलयतलीं, पूण तांकां फाटें उदेंवचेंच ना. कालोखांत हेडप. दोळिरो आनी भुकेल्लो जावन तो देसांत जोडली मोडली फिरतलो. उपाशी आसून एकदम रागान जळटलो. आपल्या राजाची आनी आपल्या देवाची निंदा कोत्तलो. आनी वयर दोळे उबारून मागीर जमनीर नदर मारून ताका सांपडटलीं. फकत दोळडीरपण आनी काळोख, तळमळ्यांचो आंदार ताका दिसतली फकत रात. जंय तळमळे आसात थंय सगोट काळोखीत आंदार न्हय. आदल्या काळार ताणें जेबुलूनाचो प्रांत आनी नेफ्तालीचो प्रांत खाला घाल्ले. पूण येवचे आसात त्या दिसांनी जॉर्दाना पलतडी दर्याचे वाटेर आसलोली राष्ट्रांची गालिलिया तो मोहिमेवंत कोत्तलो. देवाचें उतर हें.